आता खबरो विस्तारान आयतारा फोंड्या भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पुण्यतिथी निमतान कार्यावळ जाली। मंत्री आमदारांनी भाऊसाहेब हांच्या पुतळ्याक हार घालून तांकां फुलां अर्पण करून आर्गां ओंपली। RDX गो खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। महिलांचेर जाल्लो तो अत्याचार भाऊसाहेबान महिलांक खूबसो एक मान सन्मान दिल्लो आशिल्लो ते आज पयस करपाची गरज आसा आनी म्हणूनच व्यसन दिन न होता व्यसन मुक्ती जावची हे खूब महत्वाचें आसा आनी त्या भाऊसाहेब बांदोडकराक जर खरी जर आमी श्रद्धांजली भावतले जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकरान लाचारीचो मार्ग बंद करून त्यांनी स्वाभिमानान आनी अभिमानान जगपाक शिकयलेलें आशिल्लें ते आज खास अत्यंत महत्वाचें आसा। कोणाची गुलामगिरी जी आसा पळय ती गुलामगिरीचे विरुद्ध तांणी आज आमकां लढपाक शिकयलेलें आसा। पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर मोगो पक्षाचे प्रेरणास्थान आणि मोगो पक्षाचे आम्ही सगळे कार्यकर्ते आणि सगळे गोंयकार आम्ही त्यांची प्रेरणा घेऊन आज आमी फुडें वता। जशें भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंय घडयलां, गोंयाक एक नवी दिशा दिल्या, गोंयाक पुर्तुगीजान जे हांगा जे कितें उद्ध्वस्त करून गेले ते परतून जाग्यार हाडला तशेंच आमी गोंय जाग्यार हाडपाचो प्रयत्न करतले। भाऊसाहेब बांदोडकरांचो जन्मदिन 12 मार्च आणि पुण्यतिथी 12 ऑगस्टाक। आणि भाऊसाहेब बांदोडकर स्वतंत्रतेनंतर पयलो मुख्यमंत्री गोंयचो जालो आणि आमी म्हणटा ते गोंयचो शिल्पकार जेणे गोंयाक सगळो तरेचो आकार दिवपाचो प्रयत्न केलो भाऊसाहेबान। आणि पयलें म्हणजे आमकां जाय आशिल्लें शाळा हायस्कुलां हे सगळे तरेचे भाऊसाहेबान त्या वेळार करपाक घेतली। म्हणून आयज आमचे साक्षरता लिटरसी जवळ जवळ आमची 90% पावल्ली आसा। आणि हे सगळे तरेचे मूळ तेणें घातले म्हणून हे जाले सगळे।